काणकोणच्या गरजेवंतांक घर बांधपाक मुखेलमंत्री सहाय्य निधींतल्यान दर एकाक 1 लाख रुपयाची मजत करतलो अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिल्या। काणकोणांत अशी 20 घरां आसात तांकां ही मजत दितले अशें तांणी म्हणलें। ह्या शिवाय घर बांधपाक सरकाराच्या हेर येवजणांचो लाव गरजेवंतांक मेळोवन दितले अशें तांणी म्हणलां। म्हणून अशें सरान म्हटलें की आमी सुरवात केल्या की गांवांतली अशी 10 ते 12 घरां आयडेंटिफायड केल्या। हांव आतांच सराक सांगता, प्रत्येक घर जे तुम्ही आयडेंटिफायड केल्या त्या घरा फाटल्यान तितली म्हणजे तूं 20 सुद्दां घरां जरी म्हटलें 1-1 लाख रुपया हो इंडिविज्युअली हो दिलो। ताज्या भायर त्या घराची स्कीम, त्या घराची येवजण, ताका 2 लाख 2.5 लाख रुपया मेळटात ते वेगळे, पण प्रत्येक घराक तुम्ही जे घर बांधता ताका जो आसा वो 1 लाख रुपया हो सीएम रिलीफ फंडांतल्यान दिलो वयतलो। त्या घराची आमी तर म्हणणे आसा की प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल आश्रय योजना किंवा आमच्यो जायत्यो योजना आसा, पण ह्यो सगळ्यो योजना हांव तर कित्याक म्हणटा, एकदां सगळ्यो स्किमी आसा, योजना आसा, पण ते जेचे आमी घर आयज बांदता पळय न्ही ताज्या राज्याक बाबड्याक कांयच खबर ना। तो केन्ना त्या पणजेच्या त्या डिपार्टमेंटांनी वचूंक ना, तो साद्या त्या ग्रामपंचायतींनी वचूंक ना, ताका मेळटले तरी कश्यो। त्यो जर मेळोवन दितलो आसत जाल्यार आमच्या मदीं कोण तरी असो सामाजीक कार्यकर्तो जाय, असो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जाय, तो ती स्कीम त्या पणजेंतल्यान हाडून ताचे कडेन पावयतलो आनी ताका मेळयतलो। इन फ्युचर मनशां कदाचित आज ताची भुरगीं धाकलीं आसा, फुडें तेच भुरगे जे आसा हे स्किमी दुसऱ्यांक दिवपी जातले, हें खूब म्हत्वाचें आसा।